मागचे गेलात व्हिडिओ ऑफ करूया ना. हां सॉरी हां हें रेकॉर्डिंग लागना आशिल्ली की ना म्हणचे की वेळ जालो. आम लायक तशी केन्नाय टायमार येता. ओके ओम येता. स्वस्ति श्रीमन महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारी वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पाविजेतो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडोनि द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्यैसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. रामा मी तव दास दास म्हणवी, माते कशाचे भय. रामा जाईन ज्या सुख घना, होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, तू तात मी बालक. जय जय रघुवीर समर्थ. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. मंडळी, आता मी सध्या सगळ्यांक विनम्र वंदन करता. श्रोत्यांक, श्रीरामाक, आमगे सद्गुरुवर्यांक सगळ्यांक विनम्र अभिवादन करून एक प्रार्थना करता की मदल्या थांब हें विवेचन करून घेयाती, करून घेयाती, करून घेयाती. हे तुमगेल कार्य आसा तें तुमी मदल्या थांब करून घेतात. मुगेल खंय भक्ती कमी पडता आसल्यार कित्या म्हळ्यार हें आत्माराम हो ग्रंथ इतलो सखोल आसा की ते शब्दान सांगू जायना, शब्दां विणय सांगू जायना, शब्दां शिवाय सांगू जायना. समर्थांक सुद्दां तो प्रॉब्लेम येता. तर आमकां तरी आमी नवजात बालक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणीक. देई तुझ्या प्रेम पान्ना, नाही तो रडे आवरेना. तशी करून घे रामराया. आता मी हें पळोवया आमगेल मूळ विवेचना खातीर वचना. परत परत हें सांगका लागता हे आत्मारामाचो अधिकारी कोण. आमकां थोडे फीडबॅक मेळ्ळे की हें मस्त हाय फंडा आस म्हणून. वय बा, हाय फंडा आस हें कबूल कबूल. जाल्यार कसलें आसा, आमी दासबोध स्टडी केलो, हें स्टडी केलें कसलें मनाचे श्लोक आत्मबोधाचेर आयलें तें, आत्मारामाचेर आयलें तें. आत्माराम हें फायन ट्युनिंग करचे खातीर आसा. तावळे थोडे ट्युनिंग, थोडे तें एक स्टेशन पुणी लागल्या अशें जावंका न्ही. कोणाल तें लागलें की जाल्यार फायन ट्युनिंग जायनी. आनी जावंका म्हूण मनांत आसा, कळवळ आसा, तळमळ आसा, गुरूंचेर विश्वास आसा की ते करून दितले. जायनी जाल्यार तर की आमगेल काळजी कोणाक, आमी सगळें सोंपोवन दिलें तांचेर. तावळ ही जवर गायड
अर्द वाटेर ते सोण वचूं शकना ती तांगेल ब्रीद आसा न्ही आमकां सहाय करचें आनी आमगेल ब्रीद केल्लें की एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरूं सुपंथ आनी समर्थांक गेलें बोट सोडचें ना तर आतां हे आत्मारामांतून पंचच सम आसा तेगे खंयचे पयलीं म्हळ्यार त्याग निरूपण तें आमी केल्लें त्याग कल्ल्याच कोरका त्याग करची म्हळ्यार कशी कोरका तांतूल कल्ल्याच त्याग कोरका तें वॉट इज द प्रोसिजर त्याग करची म्हळ्यार की फक्त मालकी हक्क सोडून दिवचो आनी अती आशिल्लें सोडून दिवचें खंयच्याय हातूंतलें जें अती आसा तें सोडचें परत जें नाशिवंत आसा तें सोडचें ज्या वस्तूक आमकां उपयोगू ना की आमी तें घेवन वचूं शकतात आतां उपयोग ना न्हय आमी एक सांगता मस्त हडड्ड आयदन आनी माळ्यार दवरतात दिवन काडनात कल्ले घरांत फंक्शन आसल्यार तसल्यात घरांत तूं सत्यनारायणा पूज आसा तर हांव तरी भायर थान मागयना घार करता प्रसाद 1.25 किलोचो एक पण 4.5 किलोच केलेलो रव्याचो तर इतलें व्हड भाणशें आयदन तें वयर माळ्यार दवरून सोडलें जाल्यार तें आमी दिवन काडनी त्या वेळार लागतलें म्हण तर तें केन्ना पूण उपयोग जातलो सुद्दां दिवन तांचो त्याग करता म्हूण ना पण तें वयर माळ्यार दवरका आत्तां ताचो उपयोग ना तर आत्तां आमी कल करका की आमगे सगळी भिस्त ज्या सद्गुरूंचेर आसा तांकां विचारका आमी कसले त्याग करका तर तांणी सांगलें सगळ्याचे मालकी हक्काच तूं त्याग करी जें तुका दिल्ल्या तें परमेश्वरान दिल्ल्या आतां हांगा हो परमेश्वर म्हळ्यार कोण परब्रह्म न्हय ब्रह्म न्हय तर त्या ब्रह्मांतान मूळ माया उत्पन्न जाली ती काय स्थिती आसा लय आसा जाल्यार प्रचंड पावर आसा आनी प्रचंड हें कलें तर म्हातारी सुऱ्यान कितली लाखो वर्स ती युवा राबता तळून राबता गोमटी राबता रमणीय राबता शक्ती तशीच उर्जा तिगली तसली सगळी तिच्यान ती गुणमाया आयली गुणमायेंतन गुणक्षोभिणी जाली तांथान ओंकार भायर पडलो ओंकारांतन पुरे विश्व निर्माण जालें सत्व रजतम त्रिगुण आनी तांथान 5 महाभूत तयार जाली ताका पंचीकरण म्हणटा ती तें आमगें शरीर तिणें त्या अष्टधा प्रकृतीने आमगें शरीर तयार केलें जाल्यार ती शेवटी अष्टधा प्रकृती ही सुद्दां जड आशिल्ली तावळ तांतूं प्राण भरले तिणेच ही जी पंचमहाभूत ती जडच आशिल्ली तांकां एक्टिवेट करता न्हय आमी मोबायल घेता ती तांकां एक सीम कार्ड घालता ती पयशे भरता ती आमगेली आयडेंटिटी दिता ती म्हाका जायी ताका जायी करून जाल्यार ते एक्टिवेट गोवांत म्हणल्यार कार्ड नाशिल्ली लागना नाशिल्ली फोन म्हूण दुसरेंच कार्ड घाल दुसरें सीम तो सांगता हांगा 2 दिवसां नंतर एक्टिवेट जाता म्हण एक्टिवेट जाले शिवाय तें काम करना तशी आमगेलें एक्टिवेट जावंका आमगेलें जें कांय आसा गुरूंक दिल्लें तें आमी ते सांगतात ते कल्ल्याच उपयोग ना ताच त्याग करात आतां कल्ल्याच त्याग करचे आमी आमगेलें मगल म्हूण कल्ले आसा म्हाका कल दिसता मगल आसा पण जें मगल ना तो पयलो म्हळ्यार मगल देह आनी देहांतन उत्पन्न जालेले बाकी सगळे रामायण महाभारत भागवत आनी खंयचे कौरव पांडव युद्ध राम रावण युद्ध आनी कसली युद्ध सगळी युद्ध हांगाच चालू आसतात भितरी कल्ल्याक तरी खरो रावण मगल भितर आसा तागेल अहंकार वचून वचना असले नमुन्याचें तावळी कोणाक शरण वचचें सद्गुरूंक आमी शरण वचुली सद्गुरू म्हणटात अरे परा तू इतलें शिकल तूं तरी हेंची शिकल वे मा तुज्यान कलेवृत्तीन फरक पडनी इत्याक तर तूं त्याग करनी तूं तोंडान म्हणटा हांव केल्लो म्हणून त्याग खरें केल्लो वे मनाक विचार पळया कल्ल्याच त्याग केलो तूं कोण हांव उद्धव ताणें उद्धवान सांगलें हांव उद्धव आनी हांव तुमगेलो शिश्य हांव अमुक हांव तमुक हांव एक विवेचन करतली मिसेस नाईक मी बिजूर आनी कल्ले कोंकणींत विवेचन करता इतले लोक आयकूनच्या येता ती अरे कसल्या जाय तें तूं ज्या मुखान
उलयता असं तें तोंड तरी तुगल मालकीचें स्वे. आज समज आनी घडयेन खांक कितली येता की दोळ्यांतल्यान उदक येता. सगळ्यांक बोर जाता मागीर. ते फोनाक जर तितली कनेक्टिविटी असल्यार इन्फेक्शन तुमचल्या थंय पावता आशिल्लें. जर नशीब तें पावना. नशीब पावना तितलें तरी तेमी ती हांव हाज्यान येवन बसल्या हांगा. कले चुकल्यार माफ करा ती. अरे म्हळ्यार अशें जाता तर त्याग कसल्याच करचो तर मालकी हक्काचो त्याग करात. ताणें सांग तुगल पयलीं म्हळ्यार तुगल देह तुगल न्हय. तो कोण दिला? मायेन तुका दिला. माय म्हळ्यार कोण? ईश्वरीय माया. 2 नमन्याची माया आसता. ईश्वरीय माया जी निर्माण जाली गुणक्षोभिणींतल्यान ओंकार तयार जालो. ती उत्पन्न जालेली न्ही ती ताका स्थिती आसा, लय आसा. ते आमचे वयर तिवे केन्ना पूण विलीन जावंचे आसा जाल्यार अजुनी जाय न्ही. अजून जाय न्ही. तावळे आतां कल करचें. आमी कोण? तिगल भाशेन जशें एक राज आनी प्रज आसता. प्रजाय मनुष्य, राजाय मनुष्यची. जाल्यार राज्यागल पावर्स मस्त. तान्ने चलो इसको ये दे दो म्हण की ताका मेळटा. उसको घर बांध के दे दो म्हण की मेळटा. आतां नरेंद्र मोदीन कितले जाणांक कसलें वांटचें. आमकां साध्य आसलें वांटूक. आमकां तितली अवकात ना आमगेली. ना म्हणून गेल्यार जर आमी परमात्म्याचेर अवलंबून रावली आनी आमीच परमात्माची जाल्ली तरी सगळें तो पुरयता. आयते वेळा कोणें पूण घेवन येता आनी तें पुरयता. कळ्ळें? तशी तर हें जें आसा तें मालकी हक्कात जर त्याग केल्लो तरी त्या शिश्यान पाप भाबडेपणान विचारलें तर मगल देह सुद्दां मगल न्हय म्हळ्यार हांव कशें जगचें देवा? गुरुवर्या म्हाका सांग न्हय. तर तांणी म्हळें तूं कोण जगचें नाका म्हळें. आतां तुका विकत स्वंत विकत घर घेवच्याक पयशे ना ती तर तुका फुटपाथार राबता वे ना खंय राबता? भाड्यान घर घेवन राबता न्हय. तशी हें आमी तुका दिल्ल्या फुकट वापरचें दिल्या. थोडेशें भाडें आसा भाडें केल्लें तरी नाम घेवचें. देवालें नाम घेवचें. कृतज्ञता मालका बद्दल रेग्युलर नाम घेवचें. रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस. सगळें जायना पड आमी पुरे वोट मेळना पड आमी हें करतलें तें करतलें तशें जायना. पयलेंच करता तरी मात्र वोट मेळटा. तर तुमकां घर बिर सगळें आपण काळजी घेता जाल्यार तुमी नाम घेवच्या पयलून सुरू करता. आनी त्याग कल करचो. प्रॉपर्टीज त्याग करचो. देह तुमगेल न्हय. देहांत आशिल्लें कसलें चल्लें तें तुमकां हें जायना म्हळ्यार तुमी कर न्ही. तुमगेल हातान ना. नांगट वाडची सुद्दां आमगेल्या हातान ना. जर दांतान जीभ चाबून घेतली रगत आयलें दांतय आमगेले जीबय आमगेली शिक्षा कोणा करची? आमगेल्या हातां आसवे. एक एक फावट तशें जाता गडबडीन खाता आमी जीभ चाबून रगत येता. कोणाचेर कोपतली? नो, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल. पंच प्राण पंच उपप्राण म्हळ्यार कळ्ळें. वायू हे जे आसा पंच प्राण आसत ते सगळी भर ते कार्य चलन वलनाचे कार्य करतात. ते एक्टिवेट जायना पड करतात ते. तशी जे आत्मतत्व आयलें भितर आनी बुद्धीक आनी बुद्धीन ताजो प्रकाश लास्ट टायम सांगिल्लें चिदाभास म्हणून. चिदाभास म्हणून लास्ट टायम एक्सप्लेन केलेलें. त्या चिदाभासान चलन वलन जावन सगळे आमगेले व्यापार आरामान चलतात. जाल्यार आमकां अजिबात भंय ना. इत्या म्हळ्यार आमगेलें न्हय तें पण आमकां जायते दिवस आमगेली गरज आसा तो पर्यंत तें आमकां वापरूं दिलें. जाल्यार आमी ताजो मिसयूज केल्यार ते एनी टायम आमगेलो मालक तें काण घेवचें शकता. तेमीच बिवेर सावधान. हांगा सावधान राबका. वाटेल तशें वागलें कलय खाल्लें कलय पिली कशी वागली तरी आयुश्य वाडना. बेगी घेवन वता तो. कळ्ळें म्हळ्यार कोण उपयोग एंड यूज करना की तांगे लोन सँक्शन केलें सुद्दां बंद पडटा. कॅन्सल करता ती. परत दी म्हणटा ती. कब्ज घेतात घराचेर. तशें आमगे देहाचेर कब्ज घेता यमदेव आनी ताण व्हरता. तरी आमगेली आसक्ती सुट्टना. तावळे कबिरान कल म्हळ्या की यम तरस ना दिखाय. जब प्राण हें उडच्या लागता ती तब यम तरस ना दिखाय. म्हळ्यार कळ्ळें तरस कळ्ळें ताका
रे 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 इतलें आयुश्य जगलो तरी तुगेल अजुनी आसक्ती वचनी रे देवा. म्हाका पाप दिसता तुगेलें आनी कितलें आयुश्य दिवचें तुका. अशात यो गपचूप मुखाल देह दीत तुका तावळ तुगेल पुरय म्हण. अशें आमी जन्म मरणाच्या हातूंत पडटात. आतां प्रॉपर्टी मात्र कशी ट्रान्सफर करची तुमगो तसं कशी करची. आमी एक शेत विकत घेतलें तें हांवें सांगलें लास्ट टायम. तें विकत घेतलें म्हळ्यार कळ्ळें आमी डॉक्युमेंट सायन करतात. तशी आमी आमगेलो शब्द दिवचो. आमी गुरूंचेर जितलो विश्वास दवरतात की ताचे पेक्षा जास्ती गुरू आमचेर विश्वास दवरता. खरें सांगता आमी विश्वास दवरतले म्हणटा ती हां आनी आमी वचनाक मागशी पडटात मस्त म्हणटा. तशें आमी डॉक्युमेंट हें तुमकां दिवन सोडलें. ही प्रॉपर्टी मगल न्हय वस्तुनिश्ठ माया वापरची खंयची पण ज्या हाजो ते इतलें दयाळू आसा ती तांणी सांगलें ज्या हाजो तुका कसलोय उपयोग ना. नुस्तें आड्डावण जावन पडल्या कुडा कचरा हांव तुगेलो झाडूवाल जाता. हांव तुगेलो हावस किपींग म्हणटात न्ही सोसायटीन तूं कचऱ्या बालदी घेवन येता तांत घाला ती तशें हांत घाली तुका नाका आशिल्ली पुरे तांत हें करी ड्रॉप करी आपण घेवन वता. कळ्ळें. तशी तुगेलो देह सुद्दां सोडून दी तांतून प्रॉपर्टी हक्क सोडून दी. आज धर ही तुगेल प्रॉपर्टी न्हय ती हांव दिलेली ताजी मालकी मगली पण आपण तुका सुखान राबू दिता. एक फावट तूं रेंट भरल्यार तूं जाय तशें वागयता तुगेलें घर जालें न्हय तितले वेळ ताई आनी तूं ताजी काळजी घे आनी कृतज्ञ राब देवा लागीं. कृतज्ञ राब भय बाहाजी म्हाका राबू घर मेळ्ळें म्हणून हें कृतज्ञ राब कृतज्ञ तसका असं सगळें. तर तशी नमुन्याने त्याग करचो. त्याग नंतर कळ्ळें तर त्याग आमची मिती जायना माये मिती जायना. ही माय खंय थंय आयली उद्भव जाली. आमगेलो देहय माया आनी हें सगळें जें दिसताच न्हय तें पुराय माया. आतां समर्थ सांगता ती ते आमकां ब्रह्म म्हळ्यार ताजे मायेच्या पेलदिकान वचपाक जाय. जें दिसना जें भासना जें कळना त्या शब्दांनी अनिर्वचनीय सांगूंक कळना मायेक पूण कसलीपणी प्रमाण आसा ती प्रमाण म्हणटात न्ही तशें आसता मायेक. हाका कसलें प्रमाणय ना कर्म तावळ करची बा म्हण वय की न्ही हां तावळी. आतां जे मायेचे आसत न्ही खंयची माय जावं तें एक कल्लेपणी दाखोवच्या जाता किंवा कसल्यानी तरी कळूं शकता ताका प्रमाण आसता. प्रमाण म्हळ्यार कळ्ळें आनी तें खंयचेय प्रमाण ज्या गोश्टीक लागना तो आत्मतत्व तें आत्मज्ञान ताका लागना. ज्ञान सुद्दां म्हणूं जायना. ज्ञान म्हळ्यार कळचें म्हाका कळ्ळें म्हणून तशी न्हय. हांवाची तो आत्म जाता आनी हांव आत्म जाल की मायेल्या कौतुकान पळयता अरे वा हां जशी शिव पार्वतीगल संवाद आसता न्ही तशी संवाद ह्या मगल चेरडा हाडल्या हां तागेल सम काळजी घे म्हणटा माया आनी आमकां तांतू घालता. घालना पण आमी पयली कृतज्ञता कोणा लागीं उद्भवता त्या माये लागीं. त्या माये बद्दल इतलें प्रेम उत्पन्न जाता की आमी हें करता ती आमी म्हळ्यार खंय खंय पळयत थंय ती माय दिसता न्ही तर आमी म्हणटात कोटी कोटी रूपे तुझी कोटी सूर्य चंद्र तारे कोटी कोटी रूपे तुझी कोटी सूर्य चंद्र तारे कुठे कुठे शोधू तुला कुठे कुठे शोधू तुला तुझे अनंत देवारे कोटी कोटी रूपे तुझी कोटी सूर्य चंद्र तारे बीज अंकुरे ज्या ठाई तिथे तुझा वास. आता बीज अंकुर खंय घाली उत्पत्ती स्थिती ते वाढतं होता ती हां तुझा स्पर्श आणून देतो फुलाला सुवास
चराचरा रंग विशी, चराचरा रंग विशी, रंग तुझा कोणता रे, कोटी कोटी रूपे तुझी. हे सगळं म्हाका दिसता. ह्या मायेक प्रमाण आसा. मनुष्य म्हणू शकता बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर म्हणून. जाल्यार परब्रह्म पळोवनचे गेले बापय ना आनी श्राद्धय ना आनी ते कसले दिसना. चल कसले मेळना. लात मान भायर पेटयत ते आमकां भितर घेनाची. म्हळ्यार जो अहंकार आसा पळय गुरमींट आसता ताका थंय नो एडमिशन, परमिशनच ना. तर ते माय कशी प्रमाण खंयच्या नमुन्याची आसा ती तें पळयल्यार आमकां साधारण ब्रह्म म्हळ्यार कसलें तें कळटा. माये नंतर ब्रह्म हें आसा आनी माय म्हळ्यार कसलें आनी ब्रह्म म्हळ्यार कसलें हें साधारण आयडिया येता. एक तरी हें प्रमाण खंयची व्यवहार प्रमाण. सर्वत्र सदैव आनी समान आसता आत्मा. जाल्यार हें आमकां कळना. सर्वत्र म्हळ्यार कसलें, सदैव म्हळ्यार कसलें, समान म्हळ्यार कसलें. तर हें नातील कले उपमदींच्या आसवे व्हय ती म्हळ्यार माया. तर मायेचे आमी पळया प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणटात. प्रत्यक्ष म्हळ्यार कसलें ज्ञानेंद्रिया मार्फत जाल्लेलें प्रत्यक्ष ज्ञान. वय बा हांव पळयलें, हांव म्हगेल कान्नान आयकलें. अरे हांव तें पळयलें आनी तें खाल्लें आनी तो मरून गेलो. विश आसा तें हांव दोळ्यान पळयलें. वळवळेन मेल्लो पाप अशें म्हणटात. तें प्रत्यक्ष प्रमाण. साक्ष म्हणटात न्ही ती साक्ष. दुसरें प्रमाण कसलें अनुमान. अनुमान म्हळ्यार कसलें तर्क. तर्क म्हळ्यार कसलें यत्र धुमो तत्र अग्नी. खंय धुंवर आसा की थंय उज्ज आसतलोची. उज्ज्याक कीट पुणी आसतलो थंय. त्या शिवाय इतलें धुंवर जायना. कळ्ळें. धुवरा मिटी कळ जाता म्हाका अग्नीचे तर्क ज्ञान जाता. तर्क करता हांव आनी ज्ञान जाता. हान तूं द्वैत जाता वय की न्ही. म्हळ्यार अग्नी आसप, धुंवर आसप हें सगळें. तर खंय खंय हें आसता पळय त्रिपुटी नाल्यार द्वैत ती पुरे माया. आतां हें आत्म्याच्या हातूंत ना. तें कल्लें आसा म्हाका प्रत्यक्ष ज्ञान खंयचेय इंद्रियांनी प्रत्यक्ष ज्ञान आत्म्यागल जायना. मागीर कल करचें हांवेंच आत्म जावंका. हांव तान बुड्डून तान आत्मरूप जावंका. आत्मरूप तावळीची म्हाका तें जागता. ज्ञान जाता म्हळ्यार कसलें हांव तेंचें जाल्या. जागता की जायना हें सांगूक कोणें परत येना. सांगूक परत येना. आनी आयल तर की आमकां शिकोवच्याक तें अनिर्वचनीय आशिल्ली ती तें आयिल्ल्यांक त्या संत मंडळीक शब्दांनी एक्झॅक्टली सांगू जायना. खड्डेरी त्या कशी मुक्याने गुळ खादला गोडी नये सांगायला खंय. तशें एक मोन्याक गोड कशें आसा म्हणून तो खाता आशिल्लो. कशें आसा रे अशें शिकून दाखयता. कळ्ळें. एक बासुंदी केली. एक तरी ताका कल म्हणटा ती खूण करून चेष्टा म्हणटा. चेष्टा प्रमाण म्हळ्यार खूण करून तो सांगता अशें आसा तशें आसा जाल्यार तें आत्म्या लागना. कळत आमकां खूण करून सांगू न्हू. आमकां ताजो अनुभव येना. तावळ कल करता आमी तें गोड तें तोंडाक घालता ती तावळ आमकां ताजी रूच कळटा. हें नुस्तें तोंडाक घालचें न्ही. आत्मरूप जावचें म्हळ्यार आमी तें गोडचें जावचें. गोड जायना पळय हांव गोड आसा की ना म्हणून म्हाका सांगका लागना. दुसरे लोक हांव गोड आसा की ना म्हूण पळयतात खावन आनी कळटा तांकां कळटा. म्हळ्यार ताजी पुऱ्या आत्म्याची तेज अशी फाक्त न्ही सगळे कडेन तांकां आप्यापी कळटा. कडेन उपमान उपमदींच्या जायना. आतां कोणें वागूच पळय न्ही. वाग पळय न्हीची. वाग म्हळ्यार कल्ल म्हणून गोतना. तर एकल्यान जाणकारान सांगलें रानांत थंय आयिल्लो. ताणें सांगलें व्हड जंगली मांजर आसता पळय माजर अवाढव्य ताका वाघाक तागल उपमदी वेद. ताणें माजर पळयिल्लें आसता. मागीर तो जेन्ना रानांत वता वाग मुखार येता. अरे हें तर माजरा दिसता जाल्यार व्हड आसा म्हळ्यार हें वाग आसतलें म्हण. जाल्यार असले उपम सुद्दां द्वैत म्हळ्यार वाग विंगड माजर विंगड हांगा द्वैत आयलें. तें आत्मज्ञानांत जायना. उपमान ना. अर्थापत्ती म्हणालें म्हळ्यार कसलें कार्यकारण भाव आसता. तुमी सांगलें हें इतलें विश्व तयार जालें तर तयार करतलो कोणें पुणी आसका न्हय. हें कार्यकारण भाव. कुंभारान मडकी केली तरी मडकी जावचे पयलीं कुंभार आसका न्हय. जाल्यार हांगा
तेवे थंय लागू पडना. कळ्ळें म्हळ्यार आत्म्याक कोणें करनी. तें स्वयंभू असं आणि आदी अंतरहीत असं. आदी अंतरहीत असं. तेवे त्या प्रमाणे लागू पडना. आता अनुपलब्धी आमी हें कल खातीर सांगता असं ती, हें ना 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 म्हण कल खातीर सांगता असं ती, खंयची प्रमाण हें तें न इति न इति न इति वेद सांगता ती. ब्रह्म म्हळ्यार हाजवर वे न इति न्हय मुखारच. तेवे न इति, स्वर्ग वे न इति, पाताळ वे न इति, आकाश वे न इति. तरी कल्लें आमी तें वकूळ खेळटना आनी तूं म्हणटा ती कसलें जालें तर हें हांव न्हय तें हांव न्हय, तरी तूं कोण रे म्हण. तशी शिराले मठान तांणी हाजे रथोत्सवा वेळार तें रात्रभर लास्ट डेक, लास्ट बट वन डे रात्रभर देव भायर आसता. आमगेल भाशेन बायलांक तशी जर दादले म्हणटा खंय हेक्कूंच्या वचूलेलो म्हण. तशी पार्वती भितर बशिल्ली आसता. मठा बागल बंद करतात आणि तो ईश्वरू धड्यात बागील. ती म्हणटा हांव बागील काडना. कले काडना? कस्त्वम तूं कोण? हांव कले बागील काडका? तूं कोण सांग? कस्त्वम शूली. शूली म्हळ्यार कलें पोटा दूख आशिल्लो. तूं शूली मृगय अभिषजम. डॉक्टराल्या वच तरी. हांव अंकल कर, तूं हांव डॉक्टर न्हय, तूं डॉक्टराल्या वच. मृगय अभिषजम. अरे नीलकंठम प्रिय अहम. हांव नीलकंठ, तागेले अनेक नांव घेता तो. तूं नीलकंठ नीलकंठम प्रिय अहम. तरी केकामेकाम करू. मनुष्यावर उलयत कशें तूं मोरागल आवाज कर की केकामेका. तशें करी म्हूण. नीलकंठम प्रिय अहम. स्थाणुर्मुग्धे न वदती शिवायाः. अशी अनेक नांव तांणी सांगले. पशुपतीर, हांव पशुपती असं. तूं पशुपती म्हळ्यार नंदी बैलू. पशु तूं, तुका शिंग दिसना ती. हांग एक वट्ट असं बागलाक तान म्हाका दिसता असो तूं थंय राबिलो. तुका शिंग दिसना ती. तेमी ती तूं पशुपती न्हय, तरी तूं कोण? तरी तूं कोण? तावळी तो म्हणटा अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विधुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां. तावळ ती पार्वती ताका भितर घेता बागील उगडून आनी सदा मे समत्वम. तरी ताका भितर घेवन तागेले आरती बिरती करता आनी तागेलें मस्त हें जाता. तर सांगचें म्हळ्यार कलें हें न्हय तें न्हय, तरी तूं कोण? शब्द प्रमाण. शब्दांनी कितलेंय सांगचें म्हळें तर की ताजे आत्म्याचें शाब्दीक ज्ञान जाता आसतलें जाल्यार आज साखरेचें मस्त वर्णन केलें. खंयच्या हांन तूं समजा आमी खंयच्या मंगळाचेर वचूं थंय साखरच ना, मस्त साखरेचें वर्णन केलें जाल्यार कळटा सादारण क्रिस्टल्स आसा ती, हें आसा ती, धव आसा तें आसा अशी उदकांत विरगळटा कले जाल्यार ताजी चव कळतवे, ताजो अनुभव येतवे. प्रत्यक्ष आत्म्याचो प्रत्यक्ष अनुभव येवच्या जाल्यार आमी आत्मरूप जावंका. तशी अनुपलब्धी. अनुपलब्धी म्हळ्यार कलें एक वस्तू आतां हो मोबायल हांगा आसा, तावळे थंय बेडरूमान ना, हांगा हांव रेकॉर्डिंगाक दवरला हो पप्पा मोबायल. एक कडेन आसल्यार दुसरे कडेन आसना. तशी जें आसा न्हय ताका पण हें जें परब्रह्म आसा तें कशें आसा अज जन्माक येनी आनी अज अमर असं सगळें आसता. सदैव असं सर्वत्र असं समान असं सर्वत्र समान. ताका कसलेंय छेद करूं जायना. तें कापून कुडको काडून दवरचें जायना. जे एक कडेन दिल्लें हांगा दिल्लें ताका कितलें वांटलें सान कुडको, हाका कितलें सान कुडको वांटलो, अरे बापरे इतलें स्वय हांकां दिवन सोडल्या म्हळ्यार मस्त साडी आसा ती 80% साडी हांवें दिवन सोडल्या समजा दिवच्या जाता ती कल्ल्या म्हळ्यार ती माय आसा. ताजी अनुपलब्धी म्हळ्यार कलें की एक पण परब्रह्म आज हांगा आसा थंय ना अशी जायना. सगळे कडेन सदैव सर्वत्र आनी समान असं. एक कड कमी एक कड जास्ती ना. त्यामुळे ताजी अनुपलब्धी असणे ती मायेंत जाता. एक कड आस एक कड ना. आज हांगा पावस आसा थंय हांगा खंय तें बेंगलोरान ताज पावस ना अशें म्हणूं जाता. एक फावट हांगा पावस आसता थंय 2 किलोमिटराचेर पावस आसना. तें आत्म्या बाबतींत चलना.
आत्मतत्व सगळीकडे समान सदैव आणि सर्वत्र तशी शब्दाच्या ज्याने सांगू जायना. हां शिवाय ताका शक्य शक्य म्हळ्यार कसलें, आतां एखाद्याक कोणें भीक मागोयला बा ताणे किंवा खंय अशी तरी कले खरेदी करूं वचूलो. ताजे कलकी 4 आनी किंमत आसा किंवा 100 रुपये आसत, समजा 10 रुपये किंमत आसता ताजी. हाल्ल्या सुट्ट ना ती, हांवें 100 रुपयो काडल्यो. तर त्या 100 रुपयान तूं 10 रुपये इन्क्लूडच न्हय, मागीर दुसऱ्यान सुट्ट दिवं का तेमकां तशी. ते शक्य म्हणटा ती. शक्य तसं अंशी भार म्हणटात ताका. म्हळ्यार 1 रुपया कॉइन आसलेली तातूंत 50 पयशे इन्क्लूड आसा ती. तशी तशी मायेची आसा जशी तें हांतू ना, आत्म्यांत ना. ते सदैव समान आसा. ते दिल्ले सुट्ट घेतले सुट्ट नात म्हणलें असलें सगळें ताका लागना. कडे परंपरेन मेळ्ळेलें जें ज्ञान आसा म्हळ्यार कसलें, एक गांवांत तूं ह्यू त्या झाडार वे ते बंगल्याक भुताटकी आसता म्हण तें विकून वचना, कोणें भाड्याक खंय घेना, ती भूत आसा म्हण, झाडार भूत आसा खंय ते. हें जें आसा गांवकरी सांगतात म्हणून तें सगळें कालत्रयातीत आत्म्याक तें लागना. कसले ह्या काणयो हें वदंता हें लागना. तावळ सांगिल्ली वरी एखादी खूण बासुंदी बरी जाल्या, श्रीखंड बरें जाल्या, वा अशें करून दाखयलें. ते खुणेचे ते अशी करून दाखोवन सुद्दां एखाद आत्मरूप जाला तर तो ते दाखयना, ताका दाखोवच्या जायना कळ्ळें. मागीर तागल एंटिटी तांत विरगळून गेल्या. ताका सगळें कळता आसता पण तो हल्ल ना डोल्ल ना, कसलेंय करना. फक्त तागल गुरुवर्यान सांगिल्लें तावळी तो परब्रह्म सद्गुरूंगेले संतांगेले रूप माय पांघरून घेवन येता आमचेसल्यांक परत व्हरूंक. तो माय पांघरयल्लें आसता न्हय पण भितरल्यान तें परब्रह्म आसता. भितरल्यान परब्रह्म आसता. तर आमकां जाय जाल्यार आमी कल करचें कोणागल जें आमकां कले कळनाची, खंयचेय प्रमाण लागना. त्या आत्मतत्वाक पळय धरू जातवे, त्या ब्रह्माक धरू जातवे जायना. तावळी त्या ब्रह्माला थंय वच्ची कशी मायासागर पसरला. तर मायासागर 2 प्रकारचं आसा माया. एक हें आसा कलें दैवी माया म्हणटात ताका, दैवी गुणांनी भरलेली माया देवी. आनी एक प्रपंचांत गुंतलेली माया, ती आसुरी स्वभाव ताजो दाहक. त्या प्रपंचान जास्ती गुंतपणे प्रपंच करका पयरी आमी लास्ट टायम कल सांगलें व्यवहार रिपू हे घेवंक कातीच जावंक काती ते केन्ना पूण अगदी कोणें कशी वागले बा आमी पळयता बसले हे 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 केलें अशी जायना. कोपची वेळा कोपका लागता कल्या म्हळ्यार इद्रा वेल्याची कितें तरी शिस्त लागता म्हणून कोपका लागता. तागल बरेपणा खातीर, आमगेल बरेपणा खातीर, सोसायटी बरेपणा खातीर आमकां कोपका लागता. जाल्यार कोप 5 रुपया कोप जाय पळय थंय 5 रुपयाच काड न्हय. आनी तो कोप कायम दवर न्हय. फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न. एकल्याने दुसऱ्याला ऐकत बस नाही. आता हांव कायम आयकूंच नाही, दुसऱ्यान सुद्दां मगल आयकूंक का. हे व्यवहार्य रिपू थोडे सांबाळकाची लागतात. कळ्ळें. खंय हात भासतल तितले डोंट गेट इनवॉल्ड. जाल्यार सगळे रिपू यूज करात. काम क्रोध इच्छा असेल द्रव्यार्जन करचें, लोभ मोह. लोभ म्हळ्यार कलें खर्जू लागील वरी अयो बा कितलें खरपील तितलें. ताळ थंडीन की कलकी म्हाका आंग सगळें खर्जूंच्या लागिलें. तर कलकी एक जेल आशिल्लें बा तें लावन घेतलें, ताबडतोब थंड जालें, खर्जून बंद जालें. कल मागीर थंडीन न्हय तें अशी हें जाता, कल म्हणटात इरिटेशनचें स्किनाक तशें जालेलें आसतलें, तशी राबता. कळ्ळें. तर सांगचें मतलब कलो की व्यवहार्य रिपू जायत आमकां पण ते केन्ना अती जातात पळय ते त्याज्य जातात. म्हळ्यार कोप येवचे कडेन आमी संतापांत वचुली तें वचूं न्हय. आनी वचुल्यार ताबडतोब आवर्त घेवंक. भितर वच्ची कशी कळटा आमकां कोप येता कोप येता कोप येता म्हण कळटा. आनी ते प्रॅक्टिसान येता. मस्त फंत आमी स्लिप म्हणटात, पांय निसून पडटात. म्हळ्यार पश्चाताप जाता आमकां, अयो आमी कले अशी वायट वागली ह्या मनशा लागीं म्हणून. जर पश्चाताप म्हळ्यार जावन वचना पूण ताप जाता ताजो, वायट दिसता. पण आमी प्रॅक्टिसान हें कमोवंक ते पश्चात न्हय
त्या करचे पयलेंच आमकां आमी विड्रॉ करूंक तें शिकता. ती एक साधन आसा. म्हाकाय अजुनी ती पुराय जमनी, बट आमी साधक आसा ती, साधीक आसा ती. आमी बाधक विचार करची ना, जमतलें. वी हॅव टू थिंक पॉझिटिव्हली. चुक जाल्यो हय, आज जाल्यो, वर्तमानान जगया. त्या कशी कल्मी ती चूक जाल्यो हें कळका. मागीर ती चूक परत करची ना तें ठरोवंक तशें करूं जाता. कळ्ळें? तर अशी जें हें आसा ती माया सगळ्या हाज्यांनी, तरी ती कशी आसा, ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें, तरी ही माय आसा पळय तें ब्रह्म न्हय. हां, तरी तूं कोण रे म्हणलें वरी. कडेर आमी थोडे पयले हें घेवया, कडेरी निर्वाण षटक घेवया. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शंकराचार्य सद्गुरूंनी हें निर्वाण षटक आमकां दिल्लें. हां, आनी आमी त्या परंपरे लागी आमी सारस्वत लोक जुडलेले आसत. हस्तामलकाल्यातून तो आमकां सारस्वत ब्राह्मण हस्तामलक पंडीत म्हणलेलो. शंकराचार्यांगल शिष्य, आवडतो शिष्य तशी. तर आतां हांगा ब्रह्मनिरूपणांतू सुमार ओवे जाल्ल्यो. तो पट वाचता हांव एक म्हणटा. संगती तुका नाशिवंत, सांडून राहावे निवांत. आतां आमचे कडल्यान ट्रान्सलेशन करून वाचचो प्रयत्न करता. संग हो नाशिवंत आसा, तेमी तो सोडून निवांत राबाती. एकपणाचे मगल एकलेपण, हांव लोनलीनेस, ताजोय अंत जर जाल्लो, हांव एकली आसा ह्या भावाचो जर अंत जालो, तरी शाश्वत समाधान मेळटा. एकपणाचा उमस, उमस म्हळ्यार कळ्ळें, उगडा सतत हांव एकलो असो, हांव एकलो असो, हांव ब्रह्म असो. नाजाल्यार लोनली आसा, आमी लोनली आसता ती, नाजाल्यार अलोन आसता ती. जाल्यार हाजी जी दोनीची जाणीव आसा, हां, ती द्वैतांत हाडटा आमकां. आमी अलोन आसा ती म्हळ्यार आमी दुसरी ना ती, ह्या दुसऱ्या बद्दलची आमकां थोडी तरी कल्पना मनांत आसता. जाल्यार जेन्ना आमी खरोखर आत्म्यांत विलीन जाता ती, तावळ थंय कले द्वैतच आसना. तेमी हांव एकली आसा म्हणचे सुद्दां ना. आतां एक म्हळें, हां, एक हे आंकडो तांकां नंतर सांगलें तांणी मायेचें की ते अनेकांत एक, अनेक एकांत मेळ्ळी. अनेक एकांत मेळना फुडें एक मात्र वरलें न्हय. जाल्यार ते एक मागीर आपोआप विलीन जाता. कारण ते एकाक कसले रेफरन्स वरना. दुर्गुण असल्यारय गुणांचे उपयोग, किंवा गुण असल्यारय त्या वेळार गुण गुण हे सतगुण म्हणच्याक कंपेर करूंक दुर्गुण खंयचो पूण एक तरी आसता. ते कल्ले ना. जर सगळेच सद्गुण, हां, सगळे एकच ब्रह्म भरल्या, तावळ दुसऱ्या सांगत कंपेर कल करचें. तेमी ते एकपणाचाही अंत, कळ्ळें? तशी एकपणाचा उमस ते उगडास करची ना. ते उगडास करता बसल्यार हांव ब्रह्म, हांव एकलो, हांवच ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मी, तशी उगडास करता. आतां त्रिपूट येता. हांव ब्रह्म, ब्रह्म म्हूण पळयतलो विंगड आनी ब्रह्म विंगड, अशी म्हळ्यार ती सगळी मायाच आसा. त्रिपुटी सावकाशी उद्भव जाता. तेमी ती म्हणून ध्यास एकपणाचा नसे. तेमी हांव एकलो एकलो, हांवच ब्रह्म, हाच सुद्दां ध्यास धरून नये. सहज अवस्था आमकां तशी. तरी साधनेन तांणी सांगल्या की उत्तम साधना म्हळ्यार सहज अवस्था, सहज जायलें ध्यान. दुसरी अवस्था म्हळ्यार ध्यानावस्था. तिसरी अवस्था म्हळ्यार पूजन, हें तें आमी करतात तें नामस्मरण, सत्संग हें. आनी चवथी म्हळ्यार तांकां सांगलें अधमात अधम म्हळ्यार तीर्थयात्रे वचचें न्ही. हांगा भाव, थंय भाव, थंय भाव, हांगा भाव करता ती. खंयच्याचोय अनुभव घेना ती. नुस्तें ट्रिप्पा वता ती, देवळां पळोवन येता ती. देवळा गेल्या देवळांत आशिल्ल्या देवाक तागेलो विचारपूस करना ती. तांकां एक जावच्या पळयना ती. म्हळ्यार अशी जाता माहोल आमगेलो. आमी मुक्ती मेळका म्हूण करता ती, पण तशी जायना. तो मी आत्मा ऐसा हेतू हे नाशिवंत टाकी तू. उन्मनी अवस्थेचा प्राण तू ते स्वरूप तुझे. उन्मन जाता म्हळ्यार कळ्ळें, तुमी पळय स्थूल शरीर आसता ते ध्याना बैसना पडकल जाता. स्थूल, सूक्ष्म, कारण आनी हें महाकारण. स्थूल म्हळ्यार आमगेलो हो जो देह, देहांत आशिल्ले पुरे, ताजें आमकां स्मरण आसता, तें हांव न्हय. देहांत आसा तें हांव न्हय. कडेरी सूक्ष्म म्हळ्यार मगल भाव भावना, मगल विचार, हें पुरे तें सूक्ष्म, तें हांव न्हय. कारण, कारण म्हळ्यार कळ्ळें, मगल चार ज्यो अवस्था आसा ती न्हीद, सुषुप्ती,
ते कारण देह तमोगुणांतल्यान येता कारण देह तेवे हांव न्हय तरी हांव कोण असं महाकारण म्हळ्यार तिन्नीच ज्या वेळा हें न्हय तें न्हय जागृत अवस्था हांव न्हय जागृत अवस्था ही सुद्दां एक स्वप्न आसा तरी तुर्यावस्था जी आसा ती थंय म्हाका दोन्ही दिसता ब्रह्मय दिसता आनी दिसता तर तसल्या वेळार आमगेलें जर मन उन्मन जालें उन्मन जावचें म्हळ्यार कहलें मन विरून गेलें अरे तें मन पाप आमगेलें वाहन जावन आमकां सगळे कडच्यान पावयलें आमी एक वाहन बूक केलें समजा आनी खंय वचुली इतलें तांगेलो जीव धोक्यांत घालून त्या ड्रायव्हरान आमकां थंय व्हेल्लें आनी व्हरचे भितरी आमी तांचो हिमालयाच पार्टची जावन बसली आमी त्या हिमालयाची जाली तरी त्या मनाक कहलें कळनाच कल करचें म्हण कळ्ळें त्यावेळी थंय ताका दिसता की उन्मन जाल्यार मात्र तांत एक जावचें जाता म्हळ्यार कहलें मन सुद्दां विरून वचका मनाक परत वचूंकय वाट ना जशी वाळवंटान ताका न्हंय गेली न्हय ती मागशें येवचें जायना मुखार वचूं जायना तशी त्या मनाक जाता तें उन्मन जाता तरी मनाच तूं उन्मन करका म्हण जेन्ना समर्थ सांगता ती शिष्य भित्ता कल्ल्याक मनाच उन्मन जालें म्हळ्यार म्हाका मनच वरणी जाल्यार हांव जीवन कशें जगचें जीवन कशें जगचें मनान शॅल आय लिव लायक अ वेजिटेबल आय डोंट वॉन्ट दॅट लायफ अशें तो म्हणटा सांगता तशें करका लागना मनाच उन्मन जालें म्हळ्यार एक हाय वेवस्था आसता आनी ती कायम उन्मन राबना आमगेलें प्रारब्ध आसा न्हय तें आमकां ताण परत हाडटा थोडे संत अगदी उन्मनी अवस्थेन कायम आसता ती पण उन्मनी अवस्थेन राबून संतांक मार्गदर्शन करूं जायना तेमी ती कोण त्या अवस्थेन परत येवंका म्हणून कोण पान खाता कोण ते शंकर भगवान हे शंकर म्हणून आशिल्ले संत ते पुणेच थंय तांगेलें हें तर ते कल करताले चिलीम ताणटाले अशी कल्लेपणी तें तितल्या पुरते थोडे तांकां परत हाडस तें प्रारब्ध तें तांकां ताण हाडटा आनी ताण ह्या हांत मायंत याना पडे माय पांगरूनूच ते बाकीचीं प्रमाण जीं आसत न्ही सांगून खूण करून आनी हें करून तें करून शब्दांनी सगळे आमचल्या थंय ते आत्मतत्वाचें परोक्ष ज्ञान करूंक शकतात कोण दिवच्या परोक्ष ज्ञान दिल्ल्यार कल्ल उपयोग जाता आमकां की अपरोक्ष ज्ञानाचें आमकां चटक लागता कळ्ळें तर मध्येच्यात सगळें हांव परत घेना कळ्ळें मस्त वेळ जाता म्हणून तरी ग्रंथ मात्र जितुका बोलिला आत्मा त्या वेगळा राहिला ये मायेचा स्पर्श झाला नाहीच तयास इतले होड माया जाल्यार परब्रह्म ताजी कितले कोटी पटने ताका इन्फिनीट तें ताका कले जायनाची हां तरी आतां हांवें सांगलें तर तुका कशी ताची माहिती कशी कोण दिवं हांव परोक्ष ज्ञान सुद्दां की ऐसे जरी न बोलावे तरी म्या काय करावे न बोलता कळावे तुझं कैसे हांव उरलें नासतना राबल्या मौनान तूं तुगल मनाची अवस्था अजुनी इतली जाय न्ही की मौनांतन तुका सगळें मेळटलें तेमी उरलोन म्हाका सांगपाची तर बोलणे ती तुके व्यर्थ जाते परी बोलता बोलता अनुभवा येते तांतून तथ्य मात्र पिवन घेवचें आनी पयर तुमकां ते थ्रोम्बोफॉर्म वखदाच सांगिल्ले अशी सर्क्युलर मसाज कोण करून त्या शेवटी रक्तांत भिनता आमगेल्या तशें आमगेल्या मनांत तें भिनता आनी ताजो साक्षात अनुभव येता मूल आंब वयरीच व्हरता कडे ती ट्यूब काण उडोवची तशी ते शब्द ते फोल ते शब्द दवरका म्हणना किंवा दवर येद विंगड की आमकां अनुभव येना पडे आत्मानुभव येना पडे दुसऱ्यांक ताजी माहिती कोण दितना ते शब्द गुरूंक गेल्यार उपयोगा येतात आनी ते आमच्या त्याच शब्दांत वदोन घेतात दुसऱ्याक हां तर माया रूप मूळ तयाचे शोधीन म्हणता समाधान खंयचे मायेचे मूळ रूप खंयचें हें सोदू वचूं नाका ती हां कडे शिवाय अहम ब्रह्मास्मी हां अहम कुंभकर्ण हा काल काणी सांगिल्ली तशी अहम ब्रह्मास्मी म्हणून काही वचूं नाका ती कल्या म्हळ्यार आला देहबुद्धीची या माता देहबुद्धीने परमार्था काणकोंडे होईजे थंय पहिलं अहम म्हळ्यार अहंकार हां ही देहबुद्धी हे टाकावी हेही मायेची उठावी म्हणून काय अंगीकारावी अंगीकारू नये हां मायेच्या बळे ब्रह्मज्ञान माये मिती समाधान जाता मायाची एंटँगल करता आमकां आनी बंधन तोडी तेही माया माया आपणास आपण गोवी
आम्ही मायेचेच आमगल देहाक मायेचेच मनाक ती माया स्वताकची गुंतवून घेता. आपण असं आपण वेढा लावी. हां जशी प्राणी दुखवती जीवी अभिमाने करून अथांग तान सारी पाठ खेळचे म्हळ्यार दिवत खेळचे हें केलें. दुसऱ्याला थंग कल्ले ना पट असता ताजी सोंगट असता ती तशी आमगेल अनेक देह त्या आम्ही पहिले जन्म येता ती कडे आमगेल थ्रू मस्त देह जन्म येतात ते मागून घेतात आम्ही देवा लागी म्हाका चेरडू दी हें दी सगळ्यांक तान भीक मागून आम्ही आमगेल प्रपंच वाडयता ती कळ्ळें न्हय. आनी तावळी मगल तेतकाल तेवें सांगिल्लें मगल तो बाब्या दुसऱ्यागेल कार्टे हां तेमी थंय मस्त मारामारी करतात आमी हें मगलें तें तुगलें अशें करून हां तेमी कल जाता एवम इतुकी वेढा लाविली ते माया खेळे एकली ती खरें म्हळ्यार हांग त्या बाजूच पार्टीकय तीच माया काम करता ह्या बाजूच पार्टीकय तीच काम करता. सगळें जे पट उंट हत्ती सगळें दवरले ते लाकडाचेंची लाकूड ताजें मेन तशें माय मेन ताका विंगड विंगड रूप दिलें. तें जर कळ्ळें की हें एकची तरी आमी कोणाकय मारचे प्रयत्न करना ती वसुधैव कुटुंबकम हें आपोआप जाता. ते माया तोडिता अधिक जडे ताका थुंटोवचे गेल्यार आनी जाता वय न्ही. म्हणून धरिती ते वेडे धरिता सोडिता ते नातोडे वर्म कळ्ळ्या वाचून. वर्म म्हळ्यार कळ्ळें कांट्यान कांट कशें काडचो. आतां विचारांनी आमी मायेन फसल्यात तेच विचार जर दैवी मायेल्या लायले आनी राम कृष्ण हे सगूण मुर्तीची पूज केली इतली पूज केली की तान तांगेले प्राण उमटिले प्राण प्रतिश्ठ केली नित्य ताजे आनी कसले मागचे ना फक्त देवा तुगेल चरणान तूं जाग दी म्हाका आत्मज्ञान म्हाका तुगेल स्वरूप जावंका म्हाका बाकीच कलकले सद्गती हें तें म्हाका कसलें कळना ते टर्म्स मिरे नवजात बालक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे देई तुझ्या पान्ना नाही तो रडे हे आवरेना. हां तशी रडचे तांतले प्रत्यक्ष रडचे जे पश्चातापाचे अश्रू येतात न्ही देवा म्हाका आर्त प्रार्थना म्हळ्यार कळ्ळें. हां प्रार्थना म्हळ्यार आर्त भावाने केल्लेली विनवणी ताका प्रार्थना म्हणटात तातूंत आर्तत येवंका तरी मात्र तें जाता. तशी हे माया तोडिता अधिक जडे त्या पाऱ्यावरी पार आनी तो पडल्यार आमी धोरू गेले ताजे आनी आनी मस्त पसरता. तशी जैसे चक्रविहूचे उगवणे हांव तेवें सांगिल्लें की मायेक कशी मेरी हें करची कांट्यान कांट काडका मायेच विचारांनीची विचार हेवे माया फालतू विचारांनी आमी अधोगती करून घेतली. आतां योग्य विचार म्हळ्यार विवेक विवेकाने ती फालतू माय आसतली पण ही आत्माभिमुख माय आस मज्जे खातीर बोटी घेवन तयार आस बावडी मगल आवस आस तिन्नेच म्हाका देह दिला तिने तो देह उपभोगच्याक म्हाका सगळें दिल्या म्हाका सगळें मगल योगक्षेम ती चलयता ती आतां बोटींत म्हाका आपयता आस तर लेट मी गो. हां माय बापा तुम्ही चढाहो राम नाम तारू मधी माय बापा तुम्ही चढाहो ओ चढालवलाही नामा परते साधन नाही नाम देते सर्व काही नाम परते साधन नाही तशें आसता. आतां तें जर कळ्ळी आनी तें कळना पडे ती माया बोटी थंय थंय वता म्हळ्यार आमगेलें मनच तिका अर्पण करचें. मन अर्पण करना पडे कळ्ळें जाता ती ताजो रिमोट घेता ती सुकाणू घेवन राबता. आमगेल मनांत वायट विचार येवच्याक दिना आमगेल हातान थन वायट घडच्याक ती दिना. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे दोरी घेवन उबरता ती वॉलिंटियर्स ती एकलीच माया सगळे वॉलिंटियर्साल काम करता आमकां हांगा थंय अशी तशी वचूंक दिना ताळ आमी सरळ सुतनांका सुरूत वता ती आनी पावता ती पावना पडे तें मन वरलें न्ही आमी तिका अर्पण केलेलें. हां तर ती सांगता तुमगेल मनय आतां तांतूं घाला ती त्या आत्मतेजांत बुडोवन सोडा ती उन्मन करात ताजें तें मन भित्ता ताका मागशीं वचूंक जायना मुखार वचूंक जायना. तावळ वाळवंटान सांगिल्लें वर तें न्हंयेन विचारलें वाळवंटाक अगो बाई हांव हांगा थंय आयली आतां हांव कशें वचचें म्हाका मुखार वचूंकय जायना इतलें वाळवंट मागशीं वचूंकय जायना तितलेंच वाळवंट आसा. तर तिणें सांगलें यू हें तूं तुगेलें शरीर अर्पण करी आनी यू डू युअर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार कळ्ळें हांगा राब मुखारी वचूं नाका मागशीं राबूं नाका स्थिर स्थिर मनाने
कसले विचार करचे ना, नो थॉट्स, शांत बैसून ध्यान करचें. कळ्ळें? ध्यानाची प्रॅक्टीस. ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, तशी ध्यानात ज्ञानम विशिष्यते. तरी तशी केल्यार तुगेल वाफ जातली. हाज्याने सूर्यप्रकाशाने गरमीने तुगेली वाफ जातली. तातूंतल्यान तूं मोड जातली आनी तूं परत त्या पर्वताल्या वतली आनी थंयच्यान प्युअर पावस जावन परत तुका जल्म मेळटलो, न्हंय जावन येतली, जीवन जावन. तशी तूं जा. तुका मागशी वचूं जायना, मुखार वचूं जायना जाल्यार उन्मन म्हळ्यार तुगेल मृत्यू न्हय. आमगेल गुरूंक आमी शरणागती दिता ती तावळी आमकां दिसता की गुरू आमकां सर्वस्व घेवन आमकां लुबाडता असो ती ना. आमकां ते ट्रान्सफॉर्म करता ती, आमकां नवीन मन दिता ती, जें उन्मन जावन नामरूप आसता. नामरूप आनी नामाची गोडी अवीट. वीट म्हूण येना, ताजी अबकी येना. जैसे चक्रव्यूहचे उगवणे, बाहेर येऊन आत जाणे, का भितरी जाऊन येणे अकस्मात बाहेरी. आमी ताचे खातीर प्रपंच करका जाल्यार नामस्मरणाचें ल्युब्रिकेशन लावन करका. म्हळ्यार चक्रव्यूहान भितर वचूं जाय तशी भायर येवचें शिकका. तें जालें की आसक्ती सोडून दिवची. तरी तांत आमकां मायेचें आनीक एक हें सांगलें की ताजी प्रत्यय येता तो पर्यंत माय आसता आनी ते प्रत्यय येवंच बंद जालो, चेड वायली. चेडवां प्रती आमगेलें कर्तव्य, तांकां उलयली, तांकां जेवण दिलें, खाण दिलें, ती वचुली. वच्चे भितर आमगेलें परत आमी साधनेक लागता. तें कळ्ळें? तरी आत्तां हांगा तांणी सांगलें का भितरी जावन येणे अकस्मात बाहेर. आतां हांगा तांणी सांगलें माय आनी कल्ले आसात मुखावेले, तिसावे. का त्या कोवाडियांच्या कडिया गुंतोनी उगवाव्या. कोवाडियांच्या म्हळ्यार कोडी असतात न्ही, पजल्स येतात पळय, सुडोकू आनी शब्दकोडी हें तें एकाचेर एक अवलंबून आसता. इतले गुंतलेले आसता ती केंसान झांट जाता. मस्त फंता मस्त हॉस्पिटलांत ताणें न्हीद दवरून रावतात न्ही, तावळ झांट जाता. ती जर केंस कापून घालची हो एक पर्याय, पण तो बरो पर्याय न्हय. तरी कडिया गुंतोनी उगवाव्या. ग्रंथी सोडोवंका. तेमी ती ह्या 5 समासाच्या सान्न पुस्तकाक सुद्दां ग्रंथ म्हणला. आत्माराम हो एक ग्रंथच. तो ग्रंथी हळुवार सोडयता. हें कळल्यार माय म्हळ्यार कल्लें, ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें, हें पुराय. ते कोवाडियांच्या कडिया म्हळ्यार कोडी सोडोवचें. कल आसा न्ही कडिया, ताजें ज्ञान. कल सांगता, कोडी घालतल सांगता गुंतोनी उगवाव्या. ताळ आमी विचार करतात, अरे हो शब्द कोड्यांत अशी 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 मस्त शब्द आसतात, एका एक लिंक्ट आसतात. ताळ हळुवार सोडोवचें. ताका एक एक हाका विंगड शब्द आसतात. ते खंयचे ताज्यान आमकां शब्द ज्ञानय वाडटा. ताज्यान आमकां अल्झायमर्स वगैरे जायना, असलें सगळें सोडोवंका म्हणटा ती कशें करचें म्हणून. सुडोकण हें पेपरांत येता. दर दिवस सकाळीं हांव तें पळयतां. कल्या म्हळ्यार युक्ताहार विहारस्य. आमगेली बुद्धी शाबूत असल्यार मात्र मुखार समज जाता. इतले बेगी बुद्धी घालून जायना. कार्य जाय न्ही अजुनी, तें जावचेंच. तरी गुंतोनी उगवाव्या. तैसी जाण हे माया गुंतोनी उगवावी. म्हळ्यार आमी तातूंत इनवॉल्व जावंका. प्रत्येकागेल प्रॉब्लेम कसले हें कळच्याक वी शूड स्टेप इन टू देर शूज. तावळ तांगेल प्रॉब्लेम्स कळटात आनी तांचल्याक संवाद सादका, प्रेमाचो संवाद सादून नेमके हे प्रॉब्लेम्स आसत कडेन दोगां जाणांनी मेळून सांगाती देवाल प्रार्थना करता. अरे हो मेन प्रॉब्लेम असल्यार ह्याक सोडोवचें कसलें उपाय कसलो आसा, तरी अमूक एक असो अशी. कळ्ळें न्हय? मागीर एक एक यूज करून पळोवचें, एक एक चावी लावन पळोवची. देवाक प्रार्थना करचें आनी एक एक चावी लावन पळोवची, खंयची पूण लागताची. एक एक मस्त फंता दादल्यांक गेलें न्ही, तें हें आसता पळय तें जानवें, तें अडकता, तो गुपडटा, तें एंटेंगल जाता, घुस्पता. तावळ एक कडता गांठ आसता, पण ते बाकी इतलें घुस्पत की हगूर काडका लागता, नाजाल्यार जायना. ते भट मामतान ते एक्सपर्ट. तशें आमगे सद्गुरू एक्सपर्ट आसता ती ते गुंत सोडोवच्याक. आतां माया झाडिता कैसी झाडावी, तोडोनी कैसी टाकावी. येथे विचारे पहावी. ताका झाड उडोवची की कचरो काडची की खंय कचऱ्यांत उडोवची की तशी उडोवच्या जातली ती, थुंटोवच्या खंय जायना. तावळ एकल विचार करता, अशी जायना तशी जायना. कडेन एक चावी शेवटची वरल्या. खंयची चावी कोडी उगडटना? ती चावी म्हणटा, अरे हांव जन्माकच येयली,
हांव नाशी, हांव आस खंय. मग अस्तित्व ना. अस्तित्व फक्त परब्रह्माचें आसा. ताजी सावली फक्त हांव सावली. सावली असवे मल गुरुंगल घार हांव एक फावट वचुलेली. तांगेल नात तीक ते घेवन बशिल्ली खेळोनच्याक. सानी ना ती 7-8 म्हयन्याची. दिमकुल्यान वताली. तरी खिडकीन थाव न्हू घोमटें वत येतालें. तें वताच कवड्स म्हणटात न्ही. प्रतिबिंब वताचें भितर येता आमगेल घाराय येता. तर ते चारडाकले कळना आनी ती दिमकुल्यान वचून ते कवड्स धोर उपळयताली. धोर उपळयल्यार तिन्न वचून की तिगल सावली थंय पडटा. तेमी पुराय कन्फ्यूज जाताली. तशी ते जे नाची म्हणली की ती सुट्टा आपोआप. आमी मना समजूत कल घालची. अरे जे कवड्स म्हळ्यार मूळ वत न्हंयची हें सान्न चेडवांक कळना. ती ताजी मागशी लागता ती. जाल्यार जे आमी हड्ड त्या चेडवांगल कौतूक करता ती कशी पळय खेळता असं म्हूण. तेमी ती आमकां कळटा. प्रगल्भ याना पड कळटा की बहुनाटकी हे माया. जाल्यार मीपणे न जाय विलया. हांव कोण की आस म्हणना पडे. मीपणे न जाय विलया. विवेके पाहता देही या ठावोची नाही. योग्य विचार केल्यार ती माय नाची हें कळटा. कळ्ळें. तेमीत कल जाता ताजी वर्म कल्लें. माया काण घालची वर्म कल्लें. उपाय कल मुख्य चावी खंयची की वर्म हेची की माया ही माईक. याचा करावा विवेक. हाच विवेक कर का, हाच विचार करा ती. विवेक केली अनेक एकी मुरे. अनेक माय असतात न्ही, अनेक दृश्य हें ते शेवटी आमकां कळटा की हें सोप्पन शें. जशी चलत चित्रपट चल्ल्या न्ही, जे दृश्य दिसता असं तें पुराय माय असं. आनी एक परब्रह्म किंवा एक जी सगूण माय मूळ माय उत्पन्न जाल्या पयलीं तांतू हें सगळें दृश्य आट्टून वता, मुरून वता. योग्य विचार केल्यार तशी एकी अनेक आटले. अनेक एकांत मुरून गेले आनी एकपण अनेकासवे गेले. एकपण अनेकासवे गेले म्हण कल्लें. आतां ते एक वरले तें कशें गेलें. एकली माय वरली, मूळ माय मात्र ती कशी गेली. अरे तुमी विचार करा ती. जे हांत आसा पळय खंयचे 2, 3, 4 हे बाकीच नंबर्स आसता ती तावळ एक हाक महत्व आसता. दुसरी कले नाचीची तावळ हे एक्काक कल महत्व आसा. ती विरून गेली आपोआप. एकी अनेक आटले, एकपण अनेकासवे गेले. हे मुखारपंत आमी परत घेवया. उपरी जे निसंग उरले ताका कल्याचो संगच ना. माय माईकच आशिल्ली ती गेली, तिरोधान जाली. उपरी जे निसंग उरले तेची स्वरूप तुझे. आनी माय कोणा सतायना, संतांना सोडून गेली खंय. त्या संतांक तेमी आश्रय घेवंक हें तांणी मुखालान तूं साधनेन सांगलें. तुझे स्वरूप तुझची न कळे ते जया साधने आकळे. पण तू कितले सांगितले तरी म्हाका अजुनी समज कळ न्ही देवा. म्हणून तो साधक म्हणटा, तो शिष्य म्हणटा म्हाका अजुनी समज कळना. तर कल्ल्याक कळना. तुझे स्वरूप तुझेची न कळे ते जया साधने आकळे. ते साधन ऐक सोहळे भोगीसी स्वानंदाचे. हे साधन तू हांव सांगील तरी जर तू साधन केली तरी तू स्वानंद स्वतागल आनंदान तू सम आनंद भोगतल. तू स्वताला आनंद भितर तुगल भितरी कल्या म्हळ्यार तू आत्मरूप जातलो. आनी जे अवीट गोडी तुका मेळटली आनी तांतू ते तू उपभोगची न्ही. सूख आमी उपभोगतात आनी दुख्ख भोगता ती म्हणटात. हांगा तशें न्ही. अनंत काळ भोगचें तें कलें आनंद. वीट याना तिलो ज्याक डिमिनिशिंग रिटर्न्स ना. तसले कायमचो आनंद तू भोगतलो. आतां हांगा आमी राबया. इति श्री आत्माराम सांगेल पुढील साधन वर्म. साधन कल कोरका हें समज जर कळका जाल्यार की सुद्दां कशी वापरची हें कळका. ताका डबल की आसता, ट्रिपल की आसता. कशें करचें म्हणून कळका. ताजे खातीर सांगेल पुढील साधन वर्म जेणे भिन्नत्वाचा भ्रम तुटोन जाय. कळ्ळें. हांगा आमी राबया आनी श्रीरामाल प्रार्थना करुया. कळ्ळें. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे
हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, वय आम्ही साधी मंडळी, आम्ही चुकता ती. तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण असं हें करचें, खरेंच कठीण असं. तुम्ही म्हणटा तशी हाय फंडा असं जाल्यार आमकां कसलें कळना तें तुवेंच सोडोवन सांगता. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. या कलियुगान तू कोठे जावे, काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. रामाच्या चरणांत आमी नम्र निवेदन करुया, आत्मसमर्पण करुया. ताणें हें घडोवन हाडलें तें आमी ती सगळ्यांक गलबतीन हें विवेचन पुष्प हांव घडयनी, समर्थांनी घडोवन हाडलें. तें तांकांच समर्पण करचें आनी समर्थांगेल्या हातान दिवन ते रामरायाच्या चरणांत अर्पण करतले. आमी सगळ्यांक तांकां दिवया, तांगेले आभार मानया. आनी ते तुंगल हृदयान बसल्यात म्हणून हांव तुंगल आभार मानता. नमस्कार. नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव.